बाळका जेजूताई, म्हज्या प्रिती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जें स्मरण आमी करता सा जुवांव मारी वियानी हाजें जिवीत आनी आयच्या दिसा आमी वाचलेलीं ती वाचपां आमी सोमेस्तांक एकच दिशेन सोमको कोलो दिता आनी तें जावन आसा आमी देवाच्या मोगांत वाडवळ जोडी जाय, आमी देवाक वळख जाय आनी ताच्या संबंदांत थीर जाय म्हणलें. आज भोव अपुरबायेचीं 2 वाचपां आमी आयकलीं. पयलें जेरेमिया प्रवादाच्या 20व्या स्वरांतलें. हांगासर जेरेमिया प्रवादी एक नव्या सोल्ल्या विशीं उल्लेख करचो आमकां दिसून येता. कसलो हो नवो सल्लो? हो नवो सल्लो जर आसा तर थंयसर एक पोरनो सल्लो येदळस आसा जाय. पोरनो आसल्यार मात्र नवो म्हणून एक उल्लेख करूंक साध्य जाता. पोरनो सल्लो जावन आसा देवान मोइसे मुखांतर इस्रायल प्रजेक दिल्लीं ती नियम शास्त्र उपादेश आनी आमी जाणाव कशें इस्रायल प्रजेच्या त्या लोकांनी देवाच्या त्या सल्ल्या विरोध ते सल्ले, कशें ते अविधेय जाले म्हणून. आनी क्रिस्त येण्याच्या पयलें 684 इसवे पयलें जोशिया राय जाता. हो जोशिया राय इस्रायल प्रजेन कशें देवाच्या सल्ल्याक अविधेय जावन ती सल्ली म्हणून तांकां कळीत करता आनी परत थंयसर एक नवें सांव हाडूंक, रिन्यूवल, नवसरणी हाडूंक तो प्रयत्न करता. ह्या रिन्यूवला उपरांत, ह्या नवसरणे उपरांत परत तो इस्रायल प्रजा थोड्या तेंपान देवा परत अविधेय जाता. अशें जो सल्लो देवान मनशा मदें ताच्याच काशा परजा मदें केल्लो तो परत आनी परत इस्रायल प्रजा मोडटा वा ताका विरोध जावन चलता. आनी ह्याच पासत देव एक नवो सल्लो रस्ता म्हणलें उल्लेख करता. जो पोरनो सल्लो आसलो तो फातरांचेर खांतायिल्लो आनी तो कवळ्यांनी बरोवन दवरलो. पूण जो नवो सल्लो देव आज उल्लेख करता जेरेमिया प्रवादा मुखांतर ते खंयसरी बरोवन दवरलें ना, बगार तें काळजांत, हर एका मनशाच्या काळजांत खंयसयल्लें एक नियम म्हणून जेरेमिया प्रवादी स्पश्ट करता. तर कसले हे नियम वा कसलो हो सल्लो आनी ह्या सल्ल्याचो परिणाम कसलो? हेच्या पयल्या वाचपांतच आमी आयकोवच्या प्रमाणे हो सल्लो जावन आसा मोगाच्या संबंद आसो. आनी ह्या संबंदा मुखांतर कितें घडोवन येता? ह्या संबंदा मुखांतर देव आनी आमी एकामेकाक खाशेल्लीं जाता. म्हणजे तो आमचो खाशा देव आनी आमी ताजी खाशा प्रजा. आमी ताजी लक्षिल्ल्यान संबंद असलेली एक प्रजा वा लोक म्हणून थीर जाता. दुसऱ्यान सर्वेस्पराक लक्षिल्ल्यान वळख जोडून घेवंक आनी ताची नियमां पाळूंक हो संबंद वा हो सल्लो आमकां प्रेरण दिता. आनी ह्या संबंदाचो परिणाम जावन, ह्या मोगाचो परिणाम जावन देव आमची पदकां बक्षिता. आनी चवथ्यान वैयक्तीक रितीन हर एक मनीस ताच्या वायटा विरोध, वंदवण्या विरोध, पदकां विरोध झुजोवंक आनी जैत जोडून त्या संबंदांत थीर रावंक प्रयत्न करता. ह्यो जावन आसा ते 4 परिणाम देवा आनी आमच्या मदें चलच्या वा जावच्या वा घडोवन येवच्या त्या सल्ल्याचो. सल्लो पाळली जाय म्हणून ही थोडी नियमां न्हय. सल्लो म्हणटा आसतना ही थोडी नियमां न्हय. बगार हो सल्लो वैयक्तीक रितीन हर एका मनशान स्वप्रेरीत जावन करचो एक निर्धार.
वा आपणे हर एका मनशाने वैयक्तीक रितीन देव कोण, देवाचो मनोभाव कसलो, देवाचें व्यक्तित्व कसलें म्हणून जाणा जावन त्या देवाक विधेय जावन चलचें वा देवाक सोबता त्या रितीन चलचें. देवानी आमच्या मदें घडोवन येवचो हो नवो मोगाचो संबंद त्या देवाने पास्कांच्या गुटा मार्फत क्रिस्ता मुखांतरे तो घडोवन हाडला. आनी त्या पास्कांच्या गुटा मुखांतरे क्रिस्ताने आपणाचेंच रगत वारोवन हो सल्लो तीर केल्लो आसा. जशें हर एक सल्लो तीर करता आसतना मनशाचें रगत वापरचें आदी स्वाभावीक जावन आसलें, एक रिवाज जावन आसलें. रगत जावन आसा संकेत जिवाचो. आमच्या जिवांत रगत आसा जाल्यार मात्र आमी जिवंक शकता. तशेंच रगत वारोवन सल्लो तीर करचो एक रिवाज आसा. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हळ्यार सल्ल्याक संबंद जाल्ले वा सल्लो करतले ते मनीस आपणाचो जीव गेल्यारी हो सल्लो मोडूंक आमी तयार ना म्हणलें एक सपूत दितात. म्हणजे आपणाच्याच जिवाचेर एक सपूत घेवन तो सल्लो ते तीर करतात. पूण इस्रायल परजे मदें घडलो असलो संबंद वा असलो सल्लो इस्रायल परजेने नेगार केलो. तांणीच तांच्याच जिवार सपूत दिवन घडलो तो सल्लो त्या सल्ल्या विरोध ते चल्ले, अविधेय जावन चल्ले. पूण जो नवो सल्लो आसा हो नवो सल्लो देवान ताच्या एकल्याच पुताच्या रक्ता मार्फत घडोवन दवरला. आनी अशें देव एक सत आमच्या मुखार प्रगट करता. आनी तें सत जावन आसा की देव ताणें केल्ल्या सल्ल्याक निरंतरी विश्वासी रावला आनी रावता म्हणून. जे पोरण्या सल्ल्यांत वा पोरनो सल्लो केल्लो आसा तो पोरनो सल्लो तो नपयस जावना वा तो नाश जावना, तो सल्लो आसा आनी त्या सांगाताच नव्या रितीन त्या पोरण्या सल्ल्याक नवो अर्थ देवान आतां दिला. आनी तो अर्थ जावन आसा मोगाचो. नवो सल्लो सदांच बाळचो तसलो, केदींच अळवनात तसलो. आनी जशें देव ससनीक तशें देवान केल्लो हो मोगाचो संबंद वा मोगाचो सल्लोय ससनीक. आनी ह्या पसत कितें गरजेचें? आनी हो सल्लो रुता जाय जाल्यार, हो सल्लो तीर जाय जाल्यार आमी त्या संबंदांत वाडवळ घेवची भोव गरजेचें. हो संबंद आमी तांचो तीर जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर देव कोण, देवाचें व्यक्तित्व कसलें तें जाणा जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी त्या मुखांतरे देव कोण म्हणलें आमकां ताणें प्रगट केलें आसा. आनी जर किर्तन 80 आनी 100 आमी वाचलें थंयसर आमकां असलो एक उल्लेख पळोवंक मेळटा. देव ससनीक, देव दयाळ, राग करूंक सवकास, बोगसूंक सदांच तयार. हो जावन आसा मनोभाव, हो जावन आसा व्यक्तित्व देवाचो. देव मोग म्हणून आमी विश्लेशण करता. जर देव मोग तर देवाचो मोग आमी वळखून घेवंक आसा. आनी जशें आमच्या मनशा संबंदांत कोणाचो आमी अदीक मोग करता, तांचे विरोध चलोवंक आमी केन्नाच तयार ना. जावं पुरो ती आमची आवय बापाय वा पती वा पतीण वा भुरगीं. आमच्या त्या मोगांत वाडवळ जोडोवंक आमी प्रयत्न करता. एकामेकाक दुखय नासतना वा कसलेंच रागाक इडें दिनासतना बऱ्या संबंदांत, मनशा जिवितांत बऱ्या संबंदांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करता. तशेंच आत्मीक जिवितांत ती गरज आसा. जशें
देव ताच्या सल्ल्याके वा ताच्या मोगाके प्रामाणीक जावन आसा तशें आमी देवा थंय प्रामाणीकपणी जियोवचें गरजेचें जावन आसा. प्रामाणीकपणी जियोवचें म्हळ्यार देवान दिल्ले उपादेश आसा ते, देवान दिल्ले ताचें उतर आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडून देवाक सोबता तसलें एक जिवीत आमी जियोंक निरंतर प्रयत्न आमी करूंक आसा. अशें आमच्या देवा लागीं देवा सोबे एकवटान जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी ह्या पासत देवाची खरी वळख जोडचें भोव गरजेचें. आनी ह्याच दिशेन आज जेजू ताच्या शिसां लागीं आपणाची खरी वळख शिसांक जाल्या की म्हणल्यार एका आतुरायेन 2 सवालां करची आमी पळयता. पयलें आपूण कोण म्हणून लोक म्हणटा म्हणलें सवाल, आनी दुसऱ्यान तुमी कोण म्हणून सांगतात, तुमी हांव कोण म्हणून तुमी सांगतात म्हणली ती 2 सवालां. आनी ह्या सवालांच्यो दोनी जापी आमी पळयल्यो तर 2 दिशेन त्यो जापी आसात. पयल्या सुवातेर जेन्ना आपोस्तल लोकांचे अभिप्राय सांगतात तेन्ना फकत मनशा नदरेन वा मनशा जेजूचें मनशा सैम पळोवन दिल्ली जाप जावन आसा. त्याच पासत तूं जेरेमिया, तूं इजाया वा जुवा बाप्तिस्ता बरी एक प्रवादी म्हणलो उल्लेख आपोस्तल करतात. दुसऱ्या सवालाक जाप जावन जेन्ना पेद्रू जाप दिता तेन्ना संपूर्ण रितीन देव सैमान वा आत्मीक रितीन प्रेरीत जाल्लें एक जाप, तूं देवाचो पूत. पूण जेन्ना जेजू आपणाचें कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं उल्लेख करता आनी तांकां शिकोवन दिता तेन्ना दोनी संगती सांगात घालून जेजू थंय मनशा सैम आसा, देव सैम आसा आनी हें सांगाता घालून जेजूचें वा देवाचें व्यक्तित्व परगट जाल्लें जेजू दाखोवन दिता. अशें जर जेजूची खरी वळख आमकां लाभली, देवाची खरी वळख आमकां लाभली तर संबंदांत त्या देवाच्या संबंदांत वाडोवंक आमकां सलीस जातलें. हो संबंदांत ह्या संबंदांत वाडोवंक आमकां आदार कसलो? आमी दिसा दिसपडटे मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेता, हांगासर येवकरिस्त सेवता, दिसा दिसपडटे आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचें जिवीत आमी जियेता आनी दिसा दिसपडटे देवाचें उतर आमी वाचता. ह्या तिनी संगती मुखांत येवकरिस्ता मुखांत, आमच्या दिसपडट्या मागण्या मुखांत, देवाच्या उतरां मुखांत आमकां निरंतरी देवाची वळख लाभता. तर आमी जेन्ना मिसांत वांटेली घेता, मागण्यांत भाग घेता, देवाचें उतर वाचता, थंयसर उक्त्या मनोभावान संपूर्ण रितीन आमचें ध्यान आनी मन त्या येवकरिस्ताक जावं दी, मागण्याक जावं दी, देवाच्या उतराक जावं दी, संपूर्ण रितीन आमी ध्यान दिवन भाग घेतलें तर देवाची जे शेगुणां आसात, देवाच्या उतरां मुखांत परगट केल्लीं ती शेगुणां, पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं ती शेगुणां आमची जावन रुतां करून देवाच्या संबंदांत वाडोवंक आमकां भोव सलीस जातलें. ह्या देवाच्या संबंदांत वाडोवंक आमकां एक देख आसा आयचो सांत जुआंव मरिया वियानी. शिकपांत तो अस्कत लॅटीन भास ताका चोरी समजनातलें आनी ताजें फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी करता आसतना सगळें लिसांव लातीन भाशेंत करूंक आसलें. पूण ताका जें कितें लिसांव शिकयतात तें ताका बिलकूल कळनातलें. जाल्यारय ताजे तरबेतदार ताका उत्तीर्ण करतात. ताच्या निमाण्या तोंडपाशी एग्जामांत परिक्षेंत तो अनुत्तीर्ण जाल्लो, तो फेल जाल्लो, जाल्यारय ताच्या सगळ्या तरबेतीच्या वर्सांनी ताचे थंय भक्तीपण, देवपिरांत, हेरां पासत मोग, सेवेचो मनोभाव हें सगळें पळोवन त्या वेळाचो
वा जुआ मेरिव्यानीचो विजी विकार जराल म्हणटा आमकां फकत शिकपी याजक न्ही भाग्यवंत याजकी गरज आसा ते म्हणलो उल्लेख करून ताका उत्तीर्ण करतात आनी क्रमेणे सांजुआ मेरिव्यांनी वर्द स्विकार करून आर्स म्हणल्यार त्या गांवांत ताची सेवा करता आसतना ताच्या देखी बरीत जिणे मरिफात जायत्या लोकांक देवा सरशेन हाडूंक देवाची खरी वळख तांकां परगट करूंक ताका साध्य जालें दिसाचे थोड्या पटी 11 तावन 14 वरां कुमसारीन बसून लोकांची कुमसारां आयकून लोकां थंय परिवर्तन हाडच्याक तांचे थंय नवसरणी हाडच्याक ताणें वावर केलो एवकरिस्तांत आनी देवाच्या उतराचेर ताका आसलो तो मोग तस मोग हेरांक परगट करूंक तो वावरलो थोड्या पटी 300 तावन 400 लोक ताजे सांगाता कुमसार जावंक ताका मेळोवंक ताजे तावन आशिर्वाद घेवंक पेसाडटलो अशें जायत्या लोकांक देवाची वळख परगट केल्लो सांते आमकां लाभला आनी हो सांत आम सोमेस्तांक देवाच्या संबंदांत त्या नव्या सोल्ल्यांत मोगांत वाडवळ जोडूंक देवाची खरी वळख जोडूंक आमकां प्रेरण जावन आसा तर ह्या महान संताची देख आमी घेवया आनी देवाच्या संबंदांत आनी मोगांत वाडोवंक हर प्रयत्न आमी करया